अपना भाड़ा का विश्वास रिलायंस भी है साथ। गोवा में सफल शुरुआत के बाद अब दिल्ली, एमसीआर और मुंबई में भी 23 जून से आपकी सेवा में। नमस्कार येवकार, गोवा टुडे सुयश गावणेकार। सविस्तर खबरां आदी हेडलायन्स। कोविड दुयेंतींक आयव्हरमेक्टिनाचो वापर केंद्रीय गायडलायनी प्रमाण। गोंय सरकाराच्या जापेर कोर्ट सातिस्वेत, मात प्रॉफिलेटीक वापर ना। कोर्टान मागलो वाशिनाचो प्लान। गोयच्या कर्फ्यूचेर 1-2 दिसां भितर निर्णय। मुख्यमंत्री म्हणटा मायनिंग कॉर्पोरेशन फायल गेल्या कायदो खात्याक। 12वी परीक्षेच्या थाराना रावल्या केंद्राच्या निर्णयाक। आयुष 64 गुळयो गोंयांत लॉन्च। आयुर्वेद ॲलोपॅथीची तुळा नाका। केंद्रीय मंत्री श्रीपाद म्हणटा आनीकय आयुर्वेद फॉर्म्युला पायपलायनीत। रामदेव बाबाचें कोरोनिलय। मुख्यमंत्री खाती मंडळां बोर्डाक कोताक धरिना। सगळें आपुणूच एकेरी कारभार। गोवा फॉरवर्डाचो आरोप। 10वेच्या परीक्षेचो निर्णय बोर्डान घेवपाचो। एग्जाम फी रिफंड दियात। घोग्यांनी पावस पडटना उदक भरिल्ल्या रस्त्यार करासवाडा हायवेचें हॉट मिक्सिंग। युवा काँग्रेसीन काम वडयलें बंद। लोकांचो पयसो उदकांत। कॉन्ट्रॅक्टराचेर एक्शन घेवपाची मागणी। आनी गोंयांत मान्सून 4 ते 5 जून मेरेन पावपाचो अदमास। 31 मायाक पावता केरळांत। हवामान खात्यान उक्तायलो ताजो अदमास। ह्या मान्सूनांत 98% पावस। कोविड दुयेंती आनी दुबावित कोविड दुयेंतींक ICMRच्या गायडलायनी प्रमाण आयव्हरमेक्टिनाच्यो गुळयो दितले म्हूण गोंय सरकारान सांगलें। तितल्यार हायकोर्ट सातिस्वेत, मात प्रॉफिलेटीक वापरा खातीर सरसकट वांटून सरकार आयव्हरमेक्टिनाचें प्रमोशन करूंक शकना अशें हायकोर्टान स्पश्ट केलां। वाशीन पुरवण आनी वॅक्सिनेशन प्लानाचे डिटेल्स कोर्टान सरकारा कडेन मागल्यात। राज्यांतली कोविडाची परिस्थिती आनी प्रबंधनाचो नियाळ हायकोर्ट सेगीत घेत आसा। कोर्टान शुक्रारा कितल्याशाच याचिकांची सुनावणी घेतली। गोंय सरकारान दिल्ल्या एफिडेविटांत सांगल्यात त्यो गजाली अश्यो। राज्यांतल्या हॉस्पिटलांनी ऑक्सिजनाची शॉर्टेज ना। कोविड दुयेंतींक हॉस्पिटलांनी खाटींचो उणाव ना। सुपर स्पेशालिटी ब्लॉकांत सध्या 100 खाटी खाली। कोविडाचे तिसरे ल्हार भुरग्यांक बादूंक शकता। हे नजरे मुखार दवरून राज्यान सगळ्यो शक्यता लक्षांत घेवन तयारी केल्या। कोविड उपचारा खातीर आयव्हरमेक्टिन वखदांच्या वापरा विशीं सरकारान कोर्टा मुखार दावो केलो तो असो। WHOन आयव्हरमेक्टिनाचेर केल्ले विश्लेशणांत कांय दोश आसात। एम्स, ICMR, कोविड-19 नॅशनल टास्क फोर्स तशेंच गोंय राज्य एक्सपर्ट कमिटीन कोविड ट्रिटमेंटा खातीर आयव्हरमेक्टिनाच्या वापराक मंजुरी दिल्या। कोविडाचे सुरवातीच्या उपचारांनी तशेंच प्रॉफिलॅक्सीस म्हूण आयव्हरमेक्टिन वापरिल्ले जाल्यार कोविड दुयेंतींचे मरणाचें प्रमाण उणें आसपाचें। आयव्हरमेक्टिनाच्या वापराचेर गोंय सरकाराचो दावो मानून हायकोर्टान निरीक्षण नोंद केलें तें अशें। प्रॉफिलॅक्टीक वापरा खातीर सरकार आयव्हरमेक्टिन प्रमोट करूंक शकना ह्या इशूक कोर्टान अजून पूर्णविराम दिल्लो ना। प्रॉफिलॅक्टीक वापरा खातीर आयव्हरमेक्टिन प्रमोट केलें जाल्यार याचिकादार त्या निर्णयाक आव्हान दिवंक शकता। As far as ivermectin is concerned, I think there were a lot of questions and issues raised, whether it can be a prophylactic basis, it can be used for prophylactic treatment or it's a therapeutic treatment. So there I think the High Court also today has observed that the state's affidavit does not reflect that it is for prophylactic basis. That is, you take this before you getting infected with COVID-19. But rather it is used as a therapeutic use. You use it after you are contracted with COVID-19. So these were the issues, and what it came out broadly is that the state policy is not for prophylactic, but rather therapeutic treatment. So what about development of this tablet? Ivermectin tablet will be now
carry on here? It has been this thing stopped. Well, we'll have to see what now the state government now comes up as far as this issue is concerned. Once it is clarified before the High Court that it is not for prophylactic treatment but for therapeutic treatment. So now we'll have to rather wait from the state government to see what response comes. आता गिमाची सुटी जाल्या उपरांत फुडली सुनावणी नित्याचे खंडपीठा मुखार जातली. सरकारान एफिडेविटाचेर जाप दिवची म्हूण कोर्टान ऑर्डर दिल्या. तातूंत वॅक्सिनेशन रोड मॅपाचे डिटेल्स, वॅक्सिन डोस खरेदी करपाची टायमलायन आनी केंद्र सरकारान दिल्ले वखदांचो स्टेटस नमूद करात म्हूण सांगला. खंडपीठाचे नित्याचे कामकाज 7 जूना उपरांत सुरू जाता. कोविड-19चे उपचारा खातीर सरकार आयव्हरमॅक्टिनाचो वापर करता म्हूण हायकोर्टान मानून घेतला म्हूण विश्वजितान खोशी उक्तायल्या. शुक्राराक कोरोनाचे 32 बळी, 1055 नवे दुयेंती, पॉझिटिव्हिटी रेट 22% खाली. परिस्थिती नियंत्रणात आसा म्हूण मुख्यमंत्री उलयलो. ओव्हरऑल जर विचार केला तर काय स्थिती आहे कोविडची, कारण पेशंट सध्या कमी होताना दिसतात. सर पॉझिटिव्हिटी कमी झालेली आहे, काल 25% आहे. प्रुडंटा खातीर सिनियर रिपोर्टर मुकेश कुमार. गोंयांत कर्फ्यूचे फुडें कशें कितें करपाचें तें 1-2 दिसां भितर निर्णय जातलो म्हूण मुख्यमंत्री प्रमोद सावंत उलयला. मायनिंग कॉर्पोरेशन फायनल जालां. फायल खंय कायदो खात्याक धाडल्या. सरकारान अजून 12वेचे परीक्षेचेर निर्णय घेतिल्लो ना. राज्य सरकार केंद्र सरकार कितें थारायता तें पळोवंक रावला म्हूण मुख्यमंत्री सांगता. ओव्हरऑल जर विचार केला तर काय स्थिती आहे कोविडची, कारण पेशंट सध्या कमी होताना दिसतात. सर पॉझिटिव्हिटी कमी झालेली आहे, काल 25% आहे. कर्फ्यू मला काय कळेल इमानदार आयुष्य जात नाही आणि PSC जात नाही, तो दोन्ही जाताना तो दोन्ही क्लियर करताल तुम्ही तिका मामूलेन हेंगा इमानदार ना तो पुलिस यूज करता सर, तो ट्रॅफिक पुलिस यूज करता ते दोन्ही एका स्पेस आहा तिंगा. मायनिंग कॉर्पोरेशन जाला डिसिजन, दोन्ही एका बरी सेम मायनिंग कॉर्पोरेशन डिसिजन जाला बिकॉज डिसिजन झाला लॉ डिपार्टमेंट. सर बोर्ड फाईल लॉ डिपार्टमेंट बोर्डाची डिसिजन 12 बोर्ड जाऊन ना अजून. ओके जाऊन ना, वी आर वेटिंग फॉर सेंट्रल. तुम्ही इन्स्ट्रक्शन काय करपाचे इतले मजगती केंद्रीय गृह सचिवान सगळ्या राज्यांच्या मुखेल सचिवांक पत्र धाडला. चिटये प्रमाण कोविड कंटेनमेंटा विशीं दिशानिर्देश दिला तो असो. गृह मंत्रालयान 29 एप्रिलाक काडिल्ली ऑर्डर 30 जून मेरेन लागू. केशींचो ट्रेंड देंवला, मात एक्टिव्ह केशी अजून चड आसात. कंटेनमेंटा विशीं दिशानिर्देश सारके पाळचे म्हूण गृह मंत्रालयाची ऑर्डर. प्रत्येक राज्यात परिस्थिती पळोवन निर्बंधांनी सूट दिवपा विशीं निर्णय घेवचो. गोंय सरकाराक सध्याच्या कर्फ्यू विशीं फुडें विचार करतना केंद्राच्या ह्या दिशानिर्देशांचो साधक बाधक विचार करचो पडटलो. ब्युरो रिपोर्ट, प्रुडंट. आयुर्वेद आनी ॲलोपथीची एका मापान तुळा जावंक शकना. केंद्रीय मंत्री श्रीपाद नायक उलयला. कोविडाचेर उपाय म्हूण कितलेशेच फॉर्म्युला खंय आयुष मंत्रालयान सरकाराच्या टास्क फोर्साक धाडिल्ले. आयुष 64 गुळयांक मान्यताय मेळ्ळी. आनीकय अशींच कांय आयुर्वेदीक वखदां येतलीं म्हणून श्रीपाद भाऊ उलयला. रामदेव बाबाचे कोरोनिलाचोय ताणें उल्लेख केलो. मातसो उशीर जाला, कारण आयुर्वेदा किंवा इतर इंडियन पॅथी ज्यो आसात ही जी सिस्टीम हजारो वर्षांची सिस्टीम आमकां सगळ्यांक खबर आसा. म्हणटात 5000 वर्षांपेक्षा जास्त जुनी म्हणून, खूब म्हणजे हजारो वर्षांची. आणि त्यामुळे आताच्या ह्या गणितांक ते रिसर्च ताचे बसना. गेली कित्येक म्हयने, जवळजवळ 2 वर्सांच्या आसपास आमचे सायंटिस्टांनी वेगवेगळ्या पद्धतीचे तरेचे फॉर्म्युले हे टास्क फोर्साक धाडिल्ले. खुबशे फॉर्म्युले म्हणजे आमी रिसर्चाची पद्दत सुद्धा बदलली, कारण ॲलोपॅथी आणि आयुर्वेदा हे एका मापाच्यान तोलून उणू जायना. कारण जशें म्हणटात जाल्यार की 5000 पेक्षा जास्त ओल्ड पॅथी जशाच तशी अजूनही आज मनशाच्या जिवनात तितलोच ताचो भरगच्च उपयोग आसा. त्यामुळे ताची जी घटपण आसा काय ताची जे काही मोठेपण आसा तातूंत सिद्ध जाता. त्यामुळे आमी त्या रिसर्च बरोबर ते जोडूंक शकनात. त्यामुळे परंतु सरकारच्या हाजेनुसार, नोटिफिकेशनानुसार आमी वेगळी पद्दत रिसर्चाची केली आणि खुबशे फॉर्म्युले हे धाडिल्ले. परंतु शेवटी ते औषध आसा. ही कोविड एक नवीन व्हायरल आशिल्ल्या कारणान
जे काही औषध करतले ते व्यवस्थितपणे जावचे हो ताचो फक्त हेतू आनी म्हणून थोडो इल्लो उशीर जाला. हाजे नंतर सुद्धा फटाफट अशे तरेचे मेडिसीन जे आसात प्रत्येक व्हायरसाक हे मेडिसीन आसा करून ते समजा तोलून मोलून त्या वखत लोकां पर्यंत पावूंक जाय आनी ते 100% इफेक्टीव ठरोवंक जाय. ह्या बाबतींत ताका इल्लो असो डिले जालो. आनी फॉर्म्युले कारण एक कोरोनिलाचो फॉर्म्युलो रामदेव बाबान काडिल्लो तुमकां सगळ्यांक खबर आसा. अशे अनेक फॉर्म्युले हे खंयचे इफेक्टीव फॉर्म्युले हे गेल्ले आसात आनी ताजे इल्ले एक एक करून नंतर तो भायर सरतलो. गोंय सरकार आता होम आयसोलेशन किटा बरोबर आयुष 64 आयुर्वेदीक गुळयो दितलो. शुक्रारा श्रीपाद भाऊ आणि मुख्यमंत्र्यान पणजे एका सुवाळ्यात गुळयांचे गोंयांत लॉन्चिंग केले. असिम्टमॅटिक कोविड पेशंट वा मायल्ड कोविड आशिल्ल्यांनी ह्यो गुळयो घेवं येता. आयुष 64 डिसीजन मेडिसिन्स हे पुराय देशभर डिस्ट्रीब्यूट करपाक सुरवात केले आणि फॉर द असिम्टमॅटिक पेशंट्स अँड अलॉंग विथ दर कोविड पॉझिटिव्ह सर्टिफिकेट्स पुराय देशभर सगळीकडे डिस्ट्रीब्यूट जाता आणि ताचे खूप बरे रिझल्टूय बी. ज्या पद्धतीन आयुष 64 द मेडिसिन्स अवेलेबल विच इज एन एंटीवायरल एंटीपायरेटिक अँड इट इज एन फॉर इम्युनिटी बुस्टर. या तिनूय तरेची मेडिसिन्स या आयुष 64 ह्या मेडिसिनान आसा. सगळ्या PHCनी आमी अवेलेबल करतले जेणे करून आमचे आयुर्वेदीक फिजिशियन्स आसा हांच्या कडेन जे जे पॉझिटिव्ह पेशंट्स थंय आसा आमी जशें म्हटलां की अलॉंग विथ अवर होम आयसोलेशन किट विल डायरेक्टली डिस्ट्रीब्यूट देर मेडिसिन कारण जेणे करून जे होम आयसोलेशनान घरा कडेन आसा तांच्यांनी हे मेडिसिन्स कंटिन्यू घेवपाक कांयच हरकत ना. प्रुडंटा खातीर चेतन गवस. मुख्यमंत्री खातीं मंडळां बोर्डांक कोंताक धरिना. सगळें कितें तें आपुणूच. एकेरी कारभार. गोवा फॉरवर्डाचो आरोप. 10वीच्यो परीक्षा रद्द करपाचो मुख्यमंत्र्याचो निर्णय कायद्याक धरून ना. गोवा बोर्डान निर्णय अधिकृत करचो. परीक्षे खातीर भुरग्यां कडच्यान घेतिल्ली 5 कोटीची एग्जाम फी भुरग्यांक परत दिवची म्हूण गोवा फॉरवर्डान इश्यू केला. मुख्यमंत्री खंयच्याच बोर्डाक खंयच्याच कॉर्पोरेशनाक किंवा खंयच्याच डिपार्टमेंटाक किंवा खंयच्या मंत्र्यांच्या खात्याक वालोर दिना. 23 मेक जे मुख्यमंत्र्यान डिक्लेअर केला इलिगल डिसिजन ताबडतोब बोर्डाक हे 10वेचे जे एग्जाम जे कॅन्सल केले जे निर्णय मुख्यमंत्र्यान डिक्लेअर केला ते ताबडतोब बोर्डान मिटींग घेवन सामके लिगलायज करचे. प्रत्येक भुरग्या कडल्यान एग्जामीक म्हणून सरकारान 1,500 रुपया घेतिल्ले की जवळजवळ अप्रॉक्सिमेटली 5 कोटी रुपया 5 crores. हाज्या पयलीं बोर्डाचे जे कॉर्पस फंड आशिल्लो 19 कोटी रुपया जे इतले वर्सां बोर्डान जमोवन दवरिल्ले बोर्डाच्या वेलफेअरा खातीर त्या सरकारान फोर्स करून तांकां आतां ट्रान्सफर करपाक लायल्या. आज परिस्थिती अशी जाल्यात लोकांची नोकऱ्यो गेल्यात आवय बापायकडे जॉब नात गरीब भुरगे आसात गरीब घराचे भुरगे आसा तांकां 1,500 सुद्दां परते तांचे दिवप हे तांकां सारखे असल्या टायमार इट्स अ बिग थिंग फॉर देम. आनी बोर्डाक आमी अपील करतात की ताबडतोब मिटींग घेयात आनी 10वीची एग्जाम जी कॅन्सल करपाक डिक्लेअर केला मुख्यमंत्र्यान ताबडतोब डिसिजन लिगलायज करात आनी हे एक डिसिजन दियात की एग्जामिनेशन फी तुम्ही रिफंड करतले सरकाराक ट्रान्सफर करपाच्या भानगडीन पडनाकात. घेऊ एक बारीकसो कमर्शियल ब्रेक. रोखडेच परत मिळूया. Are you suffering from asthma and want an instant cure? Visit Manohar Ayurveda. We've got proven Ayurvedic medicines. The guaranteed cure within 3 days with 0 side effects. Freedom from inhalers. Finish asthma before it finishes you.
Visit our center today for a free asthma checkup at Cameron Kingdom, Goa. गोंयांत मान्सून 4 ते 5 जून मेरेन पावपाचो अदमास. 31 मे मेरेन म्हळ्यार मान्सून केरळांत पावतलो म्हूण हवामान खात्यान ताजो अदमास उक्तायला. 9 जून मेरेन मान्सून पुराय कोकणांत पातळटलो. ह्या मान्सूनांत 98% मेरेन पावस पडपाची शक्यताय खात्यान उक्तायल्या. मान्सूनाच्या अदमासा विशीं अधिकृत घोशणा IMDन शुक्रारा केली. काकोडे सॉलिड वेस्ट मॅनेजमेंट प्लांट नोव्हेंबर म्हळ्यार उबो जातलो म्हूण वेस्ट मॅनेजमेंट मंत्री मायकल लोबो उलयला. सरकार गोंयांत RDF प्लांटूय घालपाक सोदता. ह्या प्लांटांत तयार जावपी लायट खंय सरकार वापरूंक शकता. बांयगिणी प्रकल्पाचें काम रोखडेंच सुरू जातलें. सोंसड्या वेल्या कोयरा विल्याचें कामूय खंय नेटान चल्लां. We did the inauguration 1 year back. We started the work of Kakora solid waste management facility, and when I became the Minister for Waste Management, we expedited this file and we laid the foundation stone. Today our work has gone quite ahead and we are expecting this work to be ready by November this year. First we were supposed to complete it in September, but because of this pandemic, I look at it that it will get inaugurated by November. The work is going on in full swing. Talk about RDF. We are sending it today in the cement factories in neighboring state of Karnataka. We are planning to set up this facility somewhere in the state of Goa itself, and we will again give it to whoever bids with us. He will have to invest his own money, he will have to generate electricity, and he will have to give the electricity back to the state. Facility at Baingini, which we have proposed to start work, also is in final stages. We also ensure today that Sonsodo, which we started the treatment of the old waste, the legacy waste of 30 years, 35 years, will be nearing completion now. रातीं घोग्यांनी पावस पडटना उदक भरिल्ल्या रस्त्यार करासवाडा हायवेचें हॉट मिक्सिंग चलतालें. युवा काँग्रेसीन बंद उडयलें. पावसांत काम करून टॅक्स पेयरांचो पयसो उदकांत. कॉन्ट्रॅक्टराचेर एक्शन घेवची म्हूण मागणी. तेवटेन पणजेच्या आमदारांची खंय पोकी आश्वासनां म्हूण बोवाळ सुरू. पणजे सुरवातीच्याच दडकांनी तुंबूंक सुरू. करासवाड्यार रातचो घोग्यांनी पावस. रस्त्यार उदक भरिल्लें आसतना खंय हॉट मिक्सिंग चलतालें. युवा काँग्रेसीन काम आडायलें. लोकांचो पयसो उदकांत म्हणटात तो हो. बॉन्डिंग के लिए ना अभी पानी के ऊपर बॉन्डिंग होता है. बाद में कैसा लगेगा? अभी बारिश जब नहीं उधर करेगा बोल रहे हैं आप. नहीं देगा आपको. आप कुछ भी करो, हम आपको अभी रस्ता करने नहीं देंगे. थोडा वेळ पयली एक मोठी धडा घेऊन गेली. हांगा सबंद उदक जालें. अशें आसतना हें काम हे कॉन्ट्रॅक्टरान हांगा चालू दवरता. दुर्दैवाची गजाल अशी की एक हांगा जेई हांगा प्रेझेंट ना, कॉन्ट्रॅक्टर हांगा प्रेझेंट ना, कोण तरी हांगा सुपरवायझरा कडल्यान ते हांगा काम करून घेता. फाल्यां ते पळय गाडी हयचेर वचोन ते ह्यात परत काडचे पडटले. वेस्टेज ऑफ मनी. आनी कंप्लेन करपाक जाय हेजेर. कंप्लेन जावपाक जाय. पर पावसा पयलीं डांबर घालतात आनी कोणाला अशी रस्तो आसता कळपाक जाय. हांकां बरें खावयतात आनी हें करतात. आतां बरें पावसाक कोण करूंक शकता असलें काम. अजून मनसून सुरू जावचोच आसा. सुरवातीच्या 2-4 दडकांनी पणजे तुंबपाक सुरू. पेट्रोल पंप आहा थिंगासर ते फ्लायओव्हर केला. ते पोंच्यातल्यान ते उदक वचपाची वाट ती पुरून दवरली आनी तितूंतल्यान तें उदक पास जायना. तुवें उदक म्हणटा तें केन्नाच ब्लॉक करूंक जायना. जे एक 6 इंचाचें उदक येतालें थिंगासर 1-1.5 मिटर उदक घरांनी येयलें. मान्य करता सायक्लोनाक लागून जाला म्हणून, पूण इतली डॅमेज जावपाची न्हू. आमी टायमली तें लिफ्ट केल्लें जालें. आनी तेणें कितें सांगलेलें मेलेन हेच वर्सा आमकां तो जाल्लो तेन्ना आपल्याक माफ कर, फुडल्या वर्सा सावन हाडची ना म्हणून. आतां कंटिन्युअसली 3 वर्सां जालीं. ही फटींगपणाक कितें चलता फॉल्स एश्युरन्स म्हणूंक शकता हांव. हे दिता. प्रुडंटा खातीर सिनियर व्हिडिओ जर्नलिस्ट ओमकार फळारी.
वेदांता सेजा गोवान आपल्या स्टाफा खातीर वॅक्सिनेशन ड्रायव्ह दवरला. गोंय धरून कर्नाटक, विजाग, ओरिसांतले तांचे कर्मचारी आनी कामगारांक वाशिनां दिवपाचें तांणी थारायलां. गोंयांत सेजा वेदांताचे 4,000 कर्मचारी आनी कंत्राटी कामगार आसात. वॅक्सिनेशन ड्रायव्ह शेनवारच्यान टप्प्याटप्प्यांनी जातलो. Vedanta Seza Ainur business was all the time supporting government in fight against this COVID in first phase as well as now in the second phase. We have been working very closely with the government of Goa in providing equipments. It may be in the form of ventilators, oxygen concentrators, supplying of oxygen on a daily basis. Now we are focusing on vaccination of our employees. आणि ह्या पहिल्या फेजीन आम्ही अराउंड 4,000 एम्प्लॉईज कव्हर करतले. तितून आमचे बोथ डायरेक्ट एज वेल एज बिझनेस पार्टनराचे एम्प्लॉईज असतले. ग्रुप लेवलाचेर पळयत जाल्यार वेदांता रफली अराउंड 50,000 एम्प्लॉईज वूड बी कवर्ड अक्रॉस नेशन एट ऑल अवर युनिट्स. जीएमसीत कोविड दुयेंती बरोबर रावतल्यांक खाणा जेवणाचे त्रास जातात. तांकां तितलोच आदार म्हणून सांताक्रूजची आदली मंत्री आमदार सर्गेस्त विक्टोरिया मामीच्या यादीन मामीज गोवा हेल्पिंग हँडान जीएमसी भायर जेवणाची पार्सलां वांटलीं. हे आप वावुरपी संस्थेन गरजूं खातीर ऑक्सिजनाची खंय तयारी दवरल्या. As you know, these days through Mommy's Goa Helping Hands, our NGO, we are having a free food distribution at GMC. And these days, like, people are facing a lot of problems, especially people who have some relatives admitted in the COVID ward, and any other. Sometimes there is no one at home for them to cook, and it becomes difficult for them to get food. So we are providing home-cooked meals for them, so that their lives become little easier. For our first day, we have brought 100 parcels, but then as per our, if there is more requirement, we will increase the number of. We had actually kept a few oxygen cylinders as well, like 4 or 5 oxygen cylinders we had kept, and we have distributed for people in need. This is a very healthy food, homemade food. So we're distributing this to the people who are there with the patients, and some of them, like maids and all, they're there, so they can't come out and have their lunch. So we are giving this to them. हे बुलेटिन इतल्यार सोंपता. लायव्ह खबरांक फॉलो करात. प्रुडंटाची वेबसायट, ट्विटर, ॲप, फेसबुक पेज, टाटा स्काय ॲप, जिओ टीव्ही ॲप. 4 चौकांत मास्क घालात, विस्कळ भोंवात, वाशीन घेयात. कीप वॉचिंग प्रुडंट. देव बरें करूं. तुम्ही पळयतात प्रुडंट. यू आर वॉचिंग प्रुडंट.